म्हणजे सेंट फ्रांसीस झेवियर गोंयचो साहेब हांकां जे अपशब्द दिल्या हाका धरून हाडपाचो आमचो आटोताट प्रयत्न सुरू आसा. त्या कल्प्रीट कोण तो खत्तर भितर हाज्या घरा पर्यंत आमचे पुलीस पावले. ताज्या भावाक ऑलरेडी धरून हाडला की ताका स्क्रिप्ट बरोवन दिवपी की ताजो व्हिडिओ भायर घालपी कितें तो म्हणजे ताजो मास्टर मायंड तो आसलो अशें म्हणपाक काय हरकत ना. तेकाय बी म्हणजे लुकआउट नोटीस जी आहा ती ऑलरेडी केल्या. बट हर तरेन म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंट क्रायम ब्रांच सगळ्या तरेन ताका पुराय बाकीच्या पुलिसांच्या सहकार्यान सोदता. लोकांनी थोडोसो संयम बाळगचो कारण हांव लोकांक आव्हान करता. म्हाका खबर आहा गोंयचो कम्युनल हार्मोनी आमी केन्नाच डिस्टर्ब करूंक दिवंक ना. आमी हिंदू मुस्लीम कॅथलीक आणि सहसा तरी कॅथलीक आणि हिंदू हे एकामेकाच्या प्रत्येक सणाक आणि क्रिसमसाक वचपी चवथीक वचपी दिवाळेक वचपी तांच्यांनी त्या खातीर कम्युनल हार्मोनी डिस्टर्ब करची न्ही. हांव लिडरांकूय अपील करता आणि लोकांकूय अपील करता की तुमी म्हजेर विश्वास दवरात. मजगती बुधवारा राती गौतमाचो भाव माधव खट्टराक अटक केल्या. 50,000 लिया था. सही बात है, सही बात है माधव. वो जो स्क्रिप्ट है वो तू नहीं लिख के दी थी. लोक म्हणटा गौतमाच्या भावाक अटक करून सरकार लोकांची दिशाभूल करता. आमचे पळय गोंयचे पुलीस आहा ते व्हेरी कॉम्पिटंट. ते तर बिहाराक वचन आनी झारखंडाक वचन क्रिमिनलांक हाडूंक शकता जाल्यार आयज हू इज स्टॉपिंग देम. म्हणजे खंय ना खंय सरकाराचो तांचेर प्रेशर आसा डिले करा म्हणून. सो थिंगा ऑर्गनायझर आले जस्टिफिकेशन दिता आसतना हेट स्पीच करता आसतना नायदर द ऑर्गनायझर्स हॅव स्टॉप्ड, नायदर द मिनिस्टर हॅव स्टॉप्ड and neither the rest of the people have stopped. So why no action on those people? Why only targeted on those? आता पुलीस फकत एक गेम खेळटाय. हिंगासून क्रायम ब्रांचा दिला आमकां पावर ना म्हणटाय. दे डोंट हॅव कम्युनिकेशन विथ देम. मास्र दे डोंट हॅव कम्युनिकेशन बिटवीन टू ब्रांचेस. 3 जाण MLA आलो थिंगा तेन्नाच्या तेन्ना तो हातीन आसतना तुमी ताका धरून ना ताका फ्लायटान बसून तो सुसेगाद दवरात गेलो. मजगती SP म्हणटा केस क्रायम ब्रांची कडेन. हय मेळ्ळे तांचे डिमांड्स आसा ऑर्गनायझर अरेस्ट बी करात म्हणल्यार इन्व्हेस्टिगेशन आमचे कडेन ना सध्या. आमी क्रायम ब्रांचाक इन्व्हेस्टिगेशन हँड ओवर केला. सो फुडें कितें कोणाचो इन्वॉल्वमेंट क्रायमान आसा त्या प्रमाणे क्रायम ब्रांच वील टेक एक्शन इन दॅट. डिमांड आसा म्हणूच न्ही तातूंत तांचो इन्वॉल्वमेंट आसपाक जाय तांचो जो रूल आसपाक जाय त्या प्रमाणे आसा जाल्यार दे वील टेक एक्शन. बट आमी ताजेचेर द मुवमेंट आय एम नॉट द रायट पर्सन टू कमेंट ऑन दॅट. माधव खट्टराक हाडलो हय रिमांड हाडलो. हय. So the police have asked for 7 days remand. So the accused was represented by a lawyer, and the advocate for the accused stated that this accused has no role whatsoever. But the police, through their present investigation, whatever they have done, they have clearly they have found a link wherein they have found evidence to show that the speech which he had spoken that day was basically drafted by this person. ब्युरो रिपोर्ट